सगळी उभी राहूया. देवाची वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाशी विश्वास करून हांव येता, हांव येता, हांव येता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हणून कोडूय. तुज्या ओडचीर दोंगराची दोयेर म्हाका वाट दाखय. देवाची वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाशी विश्वास करून हांव येता, हांव येता, हांव येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. प्रिय भावा भयणीनो, सोबार तरेचे प्रश्न आमच्या जिवितांत आनी आमच्या गोंयांत उप्रासलेले आसा. आमचे जिवीत आनी आमचे गोंय सोबार तरेच्या अदृश्टांक सांपडलेले आसा. हे आमकां ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जेन्ना आयचे पयलें वाचप आमकां राजा विशीं आमकां शिकवण दिता. राजाची एके भाशेन कशे भाशेन आमी विंचून काडटले ही खबर जेन्ना आमी आयकतले तेन्ना आयचे सेवा धर्म करीत भाशेन आमकां उलो करता. आमच्या जिवितांत करीत भाशेन ह्या दिसांनी वेंचणुकेचो बोबाड जालो आसा आमच्या गोंयांत. आनी हो वेंचणुको आमकां सगल्यांक म्हत्वाचो. तर आमचें म्हत्व आमी करीत भाशेन जे कोण प्रमाणीकपणान चलतात तांकां घालून, जे कोण गरिबा सोवें ल्हानाच्या ल्हाना सोवें वावुरतात, कश्ट करतात तांचे सोवें आमी घालूंक, आमची मनां उजवाडोवंक ह्या मिसा बेटींत आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितींत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी हो सोक्त आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन ह्या वेळार देवा कडल्यान आनी एकामेका कडल्यान पातकांचें बोगसणें आमी मागुया. आनी कोणती बरी काळजान म्हणया, हांव पातकी सत्पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध 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 अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांत सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सत्पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर,
प्रार्थूया. हेमीस दिनवासनेच्या मनान आपल्या जोल्म दिसा सोमयार भेटयता अंजेलिना कार्दोजो आकेबायच. तर ह्या भयणीच्या जिविताचे देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया. तेच भाशेन तिचो घरकार फ्रांसिस्को कार्दोजो भलायकीन तितलो बरो ना, तर ह्या दोगांय आमच्या भावा भयणीक बरी भलायकी आमी मागुया आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. तेच बरी आमकां दर एकल्या पासत देवाच्या हातांत आमी घालुया, देवाची मजत आमी मागुया. कितें भाशेन जेन्ना ही कोवीड-19 दुयेंस पोरजोळटा तेन्ना ह्या दुयेंसांत आमकां राखल्या पुरो म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. जायतीं जाण कोश्टवतात, हॉस्पिटलान आसात, जायतीं जाण होम आयसोलेशन पासून करतात, तर तांकां सगल्यांक बेगीन तेंकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण ह्या मिसा बेटींत आमी मागुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो गरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या आयकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. समयलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत साम्यलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुजे पावलांनी चलोनात. सगळे राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचे राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी समयलाक बरी लागली ना, तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान समयलाक म्हणलें, तुका पोरजा सांगता तितलेंय तूं आयक. ताणें तुका न्हय पूण म्हाका पाठ केल्या, कित्याक हांवें तांचे राजवटकी चलयल्ली तांकां नाका. सर्वेस्परान कोळीत केलें तितलें साम्यलान राजा मागताले पोरजेक सांगलें. ताणें म्हणलें, तांचे राजवटकी चलयतलो ताचे होक हे. तुमचे पुतांक आपल्या रानगोड्यांचे आनी गोड्यांचे चाकरेक तो लायतलो आनी ते ताच्या रानगोड्या मुखार धांवतले. 1000 आनी 50 सैनिकाचे जोम्याचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपली शेतां बाटां नागरूंक आनी लुवूंक लायतलो आनी झुजाची हत्यारां तयार करूंक आनी आपले रानगोडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमचे धुवांक आपले संगोदिनी रांदपिनी आनी उंडेकरणी करतलो. तुमची बोरी ती शेतां दाकां मोळे आनी जैतनाची बाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमच्या पिकावळीचो आनी दाकांचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी हिजड्यांक दितलो. तुमचे बोऱ्यांतलें बोरें चाकरांक आनी चाकोडणींक आनी टणटणीत गोरवांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांचो दावो वांगटो मागतलो आनी तुमीच तांची चाकरां जातल्यात.
तो दीस पावतोच तुमीच मागून घेतला त्या राजाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण तेन्ना सर्वेस्पर तुमचें आयकोचो ना. सामुएलाचीं उतरां आयकूंक पोरजाक कबूल जाली ना. तांणी म्हणलें, हेरां राष्ट्रां परस आमी जावंक आमकां एक राजा जायच. आमचे राजा आमचें राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमची झुजां झुजतलो. पोरजा सांगताली तितलें सामुएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कळीत केलें. तेन्ना सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तांचें मागणें आयक आनी तांकां एक राजा दी. देवाचें उतोरें, जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. तुजें नांव घेवन मुरगोटा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडान ती चलतलीं सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवांचेर आसतलो तांचो संतोश. तुजे प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. तूंच तांची वडवीक, तूंच तांचें बोल. तुजेच बोलेपणान आमची सोकोत वाडोवन वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातान. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. उद्गार, Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. एक व्हड बाकणार आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Sorvespor Domcei soveasu, Domcei soveasu, Marcu pormone Jesu Christace शुभवर्तमान. moima tuka somia. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफरनामांत आयलो तेन्ना तो गारा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यान तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सुरशी घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नोडे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या अंतरुणा सयत देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां भोगसोली. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्या कांय धर्मशास्त्रांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देवनिंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जायत? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक तुजी पातकां भोगसोली, वो उठ तुजें आंतरूर घे आनी चल, हांतले खंयचे उदीक सोंपे. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालता, उठ तुजें आंतरूर घे
आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोकडोच सुटलो आनी आपले अंतरूण घेवन सगल्या हुजीर थंयचो भायर सरून तो गेलो. सगलो लोक ओजाप जालो आनी देवाक परगणून म्हणूंक लागलो, असले आमी केन्नाच देखले ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. आकारणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयजची वाचपा मनान धरून एक उदाहरण तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. ड्वायट मोरो एक आदलो युएसाचो एम्बेसेडर. हांणी हुंय एक दीस कॅल्विन कॉलेज हाका जेवणाक आपयलो सांजेच्या वेळार. आनी जेवण जाल्या उपरांत कॅल्विन कॉलेज जेन्ना घरा परतता तेन्ना तो घरा वयता तेन्ना हो मनीस ड्वायट मोरो दुसऱ्या आपल्या गॅस्टांक म्हणटा की तो एक बरो प्रेसिडेंट जातलो. पूण दुसरे सगळे लोक ताचे विरोध उलोवंक लागले की हो मनीस कॅल्विन कॉलेज तितलो बरो ना, उमेदवार न्हू, उमेद दाखयना, एके भाशेन उर्बा ना आनी व्यक्तित्व एके भाशेन पर्सनॅलिटी पासून ताचो तितलो बरो ना. आनी ह्या खातीर अशें ते लोक म्हणटाले आनी ताका मानव ना जालो. आनी तेन्नाच की एके भाशेन हो मनीस ड्वायट मॅरोची 6 वर्साची धूव वयर सरता आनी सगळ्या हुजीर व्हडल्यान बोबाड मारता आनी म्हणटा तो मनीस म्हाका आवडटा. आनी कित्याक लागून ही एके भाशेन हे चेडूं सगळ्या हुजीर मुखार वेता. आपल्या हातांचे धाकटें बोट आसा ताचेर बँडेज आसले आनी हे धाकटें बोट उबारून ह्या लोकांक म्हणटा, हेजे जेवणाच्या पार्टीक हाजीर आसलेले ह्या लोकांक म्हणटा, कोणाच्यानूच तुमी हें बोट पडूंक ना. पूण हो मनीस कॅल्विन कॉलेज ह्या ल्हान बोटाचेर वासपूस केला आनी ह्या खातीर म्हाका तो आवडला. आनी तेन्ना हो मनीस ड्वायट मोरो आपल्या दुवे सवे मुरगोटून लोकांक सांगता, हाकाच लागून तो एक बरो प्रेसिडेंट जातलो. कित्याक ल्हान एके भाशेन ल्हान बोट जी आसा ह्या आपल्या दुवा सोवे ताणें पळयलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कॅल्विन कॉलेज हो जावन आसा अमेरिकेचो 30वो प्रेसिडेंट, द 30th प्रेसिडेंट. आनी ताणें आपली सुट्टी बेस बरे भाशेन चलयली. एके भाशेन ल्हानाच्या ल्हान सोबे ताणें वावर केले प्रमाणीकपणान. एके भाशेन तेच भाशेन ताणें आपले साप आनी सरळ वावरा वरवीं, कोश्टी वावरा वरवीं ताणें लोकांची काळीज जिखून घेतली आनी एक बरो प्रेसिडेंट तो जावंक पावलो. आयच्या पयल्या वाचपांत साम्युएलाचे पयले पुस्तका वयलें आमी आयकलां आनी थंयसर आमी पळयता की साम्युएल एके भाशेन दीस आनी रात एक करून लोकांच्या परजेच्या बरेपणा खातीर वावर करता, आपलें जिवीत तो खर्चिता. आनी लोक ह्या मनशाक साम्युएलाक एक फुडारी, एक लिडर आनी एक न्यायाधीश, एक जज कसो लेखता. पूण जसो साम्युएल पिरायेन व्हड जाता तेन्ना गांवचेर वडील एकठांय जाता आनी म्हणटा की तूं आतां पिरायेन जाणटो जाता आनी तुजी एके भाशेन तुजी पुतां पासून तुज्या पावलांनी चलोना आनी ह्या खातीर आमकां एक नवो राजा जाय, आमकां एक राजा जाय, आमकां हो सिस्टम बदलूंक जाय. आनी ह्या वेळार साम्युएल ह्या लोकांक, ह्या वडिलांक एके भाशेन राजाच्यो मागण्यो कितें, एके भाशेन डिमांड्स कितें तांचे मुखार दवरता आनी म्हणटा तुमी राजा नासतना एके भाशेन स्वतंत्र जिवीत तुमी जियेतात, कसलेंच गुलामपणान तुमी जियनात जाल्यार तुमकां राजा कित्याक जाय. आनी हे वडील कांयच आयकोना जाले आनी तांकां एके भाशेन साम्युएला विशीं एक नवो राजा दी म्हूण मागता. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो साम्युएल प्रवादी देवाक ही कल्पना दवरता आनी देव म्हणटा ह्यो लोक इस्रायल परजा तुजेर आडना पूण म्हाका राजा, देव राजा म्हूण मानून घेवंक तांकां कठीण लागता. आनी देव तांची मागणी आयकता,
दुसऱ्या राष्ट्रांक राजा आसा ते भाशेन आपणाक पासून राजा जाय म्हूण देव तांची मागणी आयकून साऊलूक इस्रायल पुर्जेचो पयलो राजा कसो तो दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज आमचें राजकारण आमी पळयता. वेंचणुकेचो काळ एके भाशेन आमी आसा. कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा आनी फुडल्या म्हयन्यान ह्याच तारीख आमी आमचें मत घालतले. जाल्यार कोणाक आमी मत घालुया? आयज आमी पळयता की जायतीं जाण एके भाशेन एके पार्टीसून दुसऱ्या पार्टीक धांवतात, बेबे भाशेन उडी मारतात, पयशाचे आशेक लागून वो जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू लागून. प्रितीच्या बडी भावनो, जेन्ना ह्यो वस्तू आमच्या गोंयांत घडटा तेन्ना ज्यो राजा प्रामाणीकपणान चलतात, ज्यो राजा एके भाशेन गरिबा सोबे वावर करतात, जायत्या लोकांक बरेपण दाखोवण करतात, ह्या राजाक आमी वेंचून काडपाची गरज. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा की जेजू पदवी आसा. सगळ्या वस्तूंची पदवी ताचे सोबी आसता. आनी जेजू एका आरकाराक बरो करता आपल्या गांवघराशी आनी दाखोवण करता की जेजूक पदवी आसा आनी जेजू जावन आसा आमकां एक सासणीक राजा. जेजू खुर्साचेर उमकाळ्ळो, पुनर्जीवन जालो, एके भाशेन आमकां सर्गीच्या राजाची आमकां वांगडी केल्यात. जाल्यार आयज जेन्ना आमी ह्या राजाचे विशीं आमी नियाळ करता तेन्ना आमी एके भाशेन ज्यो राजा न्हयच ह्या दिसांनी न्हयच एके भाशेन कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, आयज पासून आमी पळयलें जाल्यार कितलीच पॉलिटिशियन्स गांवगारांनी वेतात आनी आपल्यो फोटिंगपणाच्यो मॅनिफेस्टोज आमचे मुखार दवरतात, भ्रश्टाचार करप्शन करतात, असल्यो जायत वायट आमी पळयला. धर्मा पासून आड भेद घालतात. असल्या मनशाक आमी परतून निवडून हाडुया काय? प्रितीच्या भयणी भावनो, जेजूचें फुडारीपण आमकां एक आव्हान. जेजू जे भाशेन ल्हानवीक जालो, जे भाशेन ताणें कश्ट सोंसले, लोकां खातीर ताणें वावुरले, तेच भाशेन आमचे जे फुडारी आसात तेच भाशेन वावुरपाची गरज. सुरवातेक हांवें तुमकां एक घडणी सांगला आनी त्या घडणेंतल्यान आमकां मेळटा की तो प्रेजिडंट एके भाशेन ल्हानाच्या ल्हाना सोबे तो वावुरलो. तेच भाशेन जे राजा ल्हानाच्या ल्हाना सोबे वावुरता, ह्या कोवीड महामारी वेळार पासून लोकांचे प्रश्न सुटावे करतात, त्या मनशाक आमी निवडून हाडुया. आनी निमणे सुवातेर प्रितीच्या बडी भावनो, जेन्ना वेंचणुकेचो काळ आतां सुरू जाला, एके भाशेन वेंचणुक्यो जावपाच्यो आसात, तेन्ना जेजूक आमी उलो करुया. आमची उमेदवार जी आसात, जायते जाण एके भाशेन हे फाटी इलेक्शन्सान उबी जातात, जाल्यार ह्या उमेदवारां पासून आमी मागपाची गरज. दर एक दीस आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेन्ना आमी तेसाची मागणी करता, जेन्ना आमची खासगी मागणी करता, तेन्ना ह्या उमेदवाराक आमी मागपाची गरज. तर ह्या फुडल्या इलेक्शन्साक वेंचणुक्यो जावची आसा तेन्ना आमकां एक बरो राजा निवडून हाडूंक देवा लागीं ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आमी घेतला ताका आमी सभाग दिला, सभाग सावनी जिविताचो मोगान केल्ली भेटवणेचो बापा तुजी उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वंता, बापा तुजी उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वंता.
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जांबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भोक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. जय सावे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पुदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सोरसाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरपता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा. तीर भरवांशान ताच्या मोहिमेमोंत येण्याक उतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी सगल्या भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगोडटा. पवित्र 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 नॉर्वरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंचुर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारू उतोलें. हे म्हज्या उगडासाक खोरात. Bavartaco gut porgotoya. तुझ्या कुसावानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल सुगा समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तादुले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत भाग घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोरमदुदां आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सदपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलो दीन सर्व पातकांतली सोडोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदंडाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जणाक पयल्यांत ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Estado mundo está amorosoro Ciudad Jesus go Tachi jiverogo Pavaratachi dole Ankatudi Jesus Tuka Orion Bogu Amaka Zagu Jesus Pavaratachi dole Ankatudi Jesus Tuka Orion Bogu Amaka Zagui Jesus
आत्मीक कमन्यावा खातीर मागणी मोगडाची जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोंसमून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजी कडसून केदींच वेगळो वा वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थना. सत्पदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दित आसाय. ताचे वरवीं आमची जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगलें तुका मानूं. हें आमी कालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. आनी सत्पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भाग्यवन तुजे वाजाचे नवेन मागणी सगळीं बराबर म्हणुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोळपणांत चावच्या पानी तुज्या उतरांचे बी मनशांच्या काळजांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवन तुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारेच्या आश्रयाकार आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबीन ताका सात म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तां खातीर केरीत मागणी. सर्गीच्या बापा, पातकाक दुखीक पिडीक आनी उत्सुण्यांक सांपडलेल्या ताय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवकाक भाग्यवन तुजे वाजान आपल्या जिवितांत आनी मरणांत जिन्सांवार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन होसारांनी पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली. तो ताचे विनवणेन तुजेर आमचो बावाट वाडय. आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दिमी घालुया. Sacramenta Raulonia Mogacha Jesus Sacramenta Raulonia
जेसू उलपाई आमची काळसा तुझ्या मोगान भोगू आमी तुका सासनाच्या सासना उलपाई आमची काळसा तुझ्या मोगान भोगू आमी तुका सासनाच्या सासना मनशा सोयभावा आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयभावा आयलोल्या देवाच्या पुता बसूय आमकां तुझ्या जेवणा मेसां जावच्या आमी गोरी देवाची भुरगीं बसूय आमकां तुझ्या जेवणा मेसां जावच्या आमी गोरी देवाची भुरगीं ह्या वेळार जेजू हुंड्याच्या रुपान आमचे मुखार हाजीर आसा. ताका रूप रूप आमी भागोवया, ताचे आसने आमी अणभवया. तोच जेजू देवाचो पुत्तो संवसाराचो सोडवणदार तो स्वर्ग आनी संवसार तो चलोवन व्हरता. ताका सगलो अधिकार आसा, सगली पदवी आसा. राजांचो राजा तो. सत्पदवीदार देव आमचे मुखार आसा. संवसारांतली पदवी ताचे मुखार कांयच न्हय. हे वेळार भावार्थाचे नदरेन आमी सत म्हणटा की जेजू साद्या उंड्याच्या रुपान आमचे मदें आसा. ह्या खातीर आमच्या सोडवणदाराक, आमच्या राजाक ह्या वेळार आमची मान बागावया आनी काळजाची खोलायेक धांवन ताका आमी नमस्कार करुया. Let us bow our heads as we worship Him. ह्या सासणीक जिविताच्या उंड्याक आमी मान भागयतना गायन करुया जेजू जेजू जेजू.
Gesù, 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 Shanti Chitu Soram Chebetor, Shanti Chitu Soram Chebetor, Sodan Stivanti, Vanti Dovor, Sodan Stivanti, Vanti Dovor, Gesù, 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 Khalsa Chi Shanti, Ham Chi Shakti, Khalsa Chi Shanti, Ham Chi Shakti, Disrati Ahamka Todi, Disrati Ahamka Todi, Gesù, 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 Bapa Chi Shanti, Ham Cherokoi, Bapa Chi Shanti, Ham Cherokoi, Zuzda Chi Mora, Mora Oboi, Zuzda Chi Mora, Mora Oboi, Gesù, 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 Gesù. किरीत भाशेन हो वेळ जेजू मुखार आमी सारता आमच्या समाजाच्या वडिलां पासत ह्या वेळार ह्या आयच्या दिसाक आमी मागुया. आमच्या गोंयांत थोड्याच दिसांनी वेंचणुक्यो जावच्यो आसात. We will have elections in Goa. होच तारीख 14 फुडल्या म्हयन्यान इलेक्शन्स जावचे आसात. आनी वेंचणुका पासत मागूंक हो थोडो वेळ जेजू मुखार आमी सारूंक आयल्या. देवान आमकां आमच्या गोंय राज्याक एक बरो सरकार फावो करूंक पुर्जेच्या बरेपणा पासत वावुरता तसलो सरकार सगल्या मनशाचें बरेपण कसलोच भेद करिनासतना दर एका मनशाचो उदरगत करतलो सरकार देवान आमकां फावो करूंक. ह्या मनान आयज आमी एकठांय जाल्या. पयले सुवातेर
आमची वाकाणी देवाक आमी करुया. देव आमकां काळा काळार फुडारी दिता. पवित्र पुस्तक जरी तर आमी उगडले जाल्यार जायते तरेचे फुडारी आमकां मेळटा, जायते राजा. काळा काळार देव आमकां मनीस दिता, बऱ्या मनाचे, बऱ्या काळजाचे, जे आमचे पासत वावुरतात. सरकारी मनशा उदेशी देव आपली येवजण फुडें व्हरता. आमच्या गोंय राज्यांत जे बरेपण आसा ह्या सगळ्या बरेपणाचो आमी उगडास करुया. आमच्या नावेलीच्या गांवांत पासून जायते बरेपण आमी पळयता. ह्या बरेपणा खातीर देवाक आमी दिनवासुया. आमच्या गोंय राज्यान जी शांती आसा, जो मोग आसा, जे भावपयणपण आसा, ह्या सगळ्या पासत देवाचे उपकार आमी आठवया. तेच भाशेन दुसऱ्या मनशा सोवे, आमच्या कुटुंबा सोवे जायतो मोग आमी अनुभवता, जायतो हुस्को आमचे सोवे. देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरला, जायते बरेपण आमच्या जिवितांत करता. ह्या वेळार ह्या सगळ्या बरेपणाचो उगडास करून आमकां बरी भलायकी आसा, देव आमकां राखता, सांबाळटा सगळ्या पिडेंतली. देव दर एक दीस आपली कृपा आमकां फावो करता. ह्या सगळ्या पासत ओगेपणान आमी देवाक दिनवासुया. आनी सगळे आमची दिनवासनीची मागणी करून ह्या वेळार बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची ह्या गायनांतल्यान आमी वाखाणी करुया. Mozo somi, Deus mozo Deus, vakani tu kakasanta. Deus mozo somi, Deus mozo Deus, vakani tu kakasanta. Mozo rusnar, dos mozo doni, vakani tu kakar santa.
मोजो रुचनार तूच मोजो दोनी म्हाका आनी तुका काळजांता Jesus वाड मोसो सांडलोल्या आलाशिरो विश्वास तुजेर मोसो देवता तू जेसू किल्लो मोसो मोगना आनी तुज्या वसलो धांवून तुजे सोरशी येता मोजो आदार तूच मोजें बोग म्हाका आनी तुका काळजांता तूच मोजो आसरो तूच मोजें सूख म्हाका आनी तुका काळजांता Jesus वाड मोसो सांडलोल्या आलाशिरो विश्वास तुजेर मोसो देवता तू जेसू किल्लो मोसो मोगना आनी तुज्या वसलो धांवून तुजे सोरशी येता मोसो सोमी तूच मोसो देव म्हाका आनी तुका काळजांता तूच मोसो रुचनार तूच मोसो दोनी म्हाका आनी तुका काळजांता आमच्या गोंय राज्यांत देवान आमकां जायतीं बरेपणां फावो केल्यात ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमचें काळीज मन आमी तयार करुया देवाचें उतर आमकां आमच्या समाजीक वडिलां विशीं कितें सांगता आमच्या राज्या विशीं कितें सांगता फुडारी विशीं कितें सांगता तें ह्या वेळार चित दिवन आमी आयकुया सगळीं उबी रावया भाग्यवंत पावलोन तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्या भयणी भावानो सगळ्या आदीं हांव मागता तें हें समेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात मागणी विनोती आनी दिनवासने स्तुती बोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचे आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्कायेन जिवचे पासत हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानता तसलें सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय कित्याक देव एकलोच आनी देवा आनी मनशां मोदेकोत मोदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू तोय मनीस ताणें सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कशी समोर पिलो हाची गोवाय ताणें पुर्त्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी धर्मदूत आनी विदेशिया सोरी भावार्थाचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमला देखून नितोळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय
देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसूया. ह्या आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक आमी जबाब कसो गीत गायन गायतले हांव. Q7. तुझे दोनों दिची रुंदाय गोलाय कोशी सांची तुझी जाणवाय तुझी गिन्यान नावना सोलो सागो सोमदी तुझी चिन्ना तुझ्यो मान्यो कोणाका सोडून काडून तुझी चिन्ना तुझ्यो मान्यो कोणाका सोडून काडून तुझे तोर मोम जाणो जालो con tu nosotros namode tu sod conec dasalo coi sol melot munis podvo duce corcina gitile duca dina di la core duce corcina gitile duca dina di la core. भाग्यवंत पावलो तिमोथाक बरयलोले हे पयले चिटींत आमकां उगडास करता. राजां पासत अधिकाऱ्यां पासत वडिलां पासत मागात. देवाक दर एक दीस तांचे पासत दिनवासूंक विसरूं नाकात. राजां पासत अधिकाऱ्यां पासत मागूंक विसरूं नाकात. अशें करून भाग्यवंत पावलो म्हणटा तुमकां शांतीन जिवंक मेळटलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या गोंयांत वेंचणुकांचो काळ लागीं पावला आनी ह्याच पासत अदीक करून जेजूची पाटलावदारां कशी देवाची उतर आमकां उगडास करता. आमच्या अधिकाऱ्यां पासत आमी मागूंक जाय. मागण्याक पदवी आसा. भावार्थान केल्ल्या मागण्या उदेशी देवाची येवजण फुडें वेता आनी ह्या पासत भावार्थाची पोरजां कशी ह्यो सगल्यो वेंचणुक्यो ज्यो जावच्यो आसात ती आमी देवाच्या हातांत घालता.
कित्याक देव सुत पदवीदार, सगळ्या राजांचो राजा, अधिकारांचो अधिकारी तो. स्वर्ग आनी संवसार ताणेच रचला. सगळी पदवी, सगळो अधिकार ताचेच जावन येता. आमचे सरकारी फुडारी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी तांणी ही ओळखून घेवंक मनशाक पदवी आसा ती, मनशाक अधिकार आसा तो देवा कडल्यान येता. ह्या पासत पदवी वापरून, अधिकार वापरून मनशान देवाक मान दिवंक जाय. अधिकार वापरून, पदवी वापरून मनशान आपल्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करूंक जाय. ओगीपणान ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचो भावार्थ आमी गोठ करुया. क्रिस्तांव पोरजा, भावार्थाची पोरजा. क्रिस्तांव पोरजा, बोरवांशांची पोरजा. क्रिस्तांव पोरजा, मोगाची पोरजा. भावार्थ, बोरवांचो आनी मोग एका क्रिस्तांव मनशाच्या जिविताचे 3 खांबे. आमचो भावार्थ आमी जिवो करुया. वेचणुका पासत देवा लागीं आमी मागुया, भावार्थान मागुया. आमचो बोरवंचो जागोवया. देव आमकां बरें तें दितलोच. देव आमकां एक बरो सरकार फावो करतलोच. सगळें जें घडटलें तें देवाच्या खुशे प्रमाणें घडटलें, देवाच्या येवजणे प्रमाणें घडटलें. असलो आमचो बोरवांचो आमी जागोवया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाचें जिवीत आमी केन्नाच सोडचें न्हय. क्रिस्तांव मनीस मोगाची उतरां उलयता तसलो मनीस, बरें चिंता तसलो मनीस, दुसऱ्यांचेर वायट न्हय पूण सदांच बरें चिंतून, दुसऱ्यांचे वायट उलोवंक न्हय पूण सदांच बरें उलोवंक. असलें काळीज मोन ह्या वेचणुका सुमयार आमकांय एक एकल्याक मागुया. Let us remember our identity as Christians. We are Christians of faith, hope, and love. आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्यो वेचणुक्यो ओगेपणान जेजूक आमी उबारुया.
सगळे जे प्रोसेस जावपाच्यो आसात, जे उमेदवार मुखार चल्ल्यात, ओगीपणान तांकां आमी जेजू फुड्यान घालुया. आनी ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचो उजवाड, पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आमकां एक एकल्याक आमच्या गोंय राज्याच्या सरकाराक नवो सरकार जो देव आमकां दितलो, जे उमेदवार निवडून येतले हांचे पासत ह्या वेळार आमची मागणी देवाक उबारतना पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी आदार तांचे पासत आनी आमचे पासत आमी मागुया. आमच्या काळजांत देवाचो आत्मो बिराड करता आनी जी काळजान देवान रोचला ती देवाक ओळखून पावून ती काळजां देवाची मोहिमा गाजोवंक पावूंक आमी मागुया. हेच मागून रोचणार आत्म्या देवून ये हो पयलो श्लोक आमी गावया. रोचणार आत्म्या देवून ये आमच्या आत्म्यान बिराड कर तुवें काळजां रोचलाय ती स्वर्गा वेले कोरपेन बो. आमचे मत दिवंक आमकां एक एकल्याक जबाबदारी आसा. आमचो हक तो डेमोक्रेटीक रायट. आमचो वोट आमी पिड्यार करिना जावंक, आमचें मत आमी दुडवाचे आशेक लागून कसले दुसरे आशेक लागून आमचें मत आमी विकोना जावंक, पूण खोशेसावन अंतस्कोनाची चवकशी करून बऱ्या मनशाक निवडून हाडूंक आमकां एक एकल्याक आनी आमच्या उमेदवारांकूय आत्म्यान बोर म्हण मागुया. Dir por dinar shekai tu Dene vortia devaci Moghuzo civizo Doloptel tu आमच्या बावतिस्मांतावन आमच्या क्रिस्मा दिसातावन पवित्र आत्म्याची देणी आमकां मेळ्ळा. ही देणी घेवंक आमची एक एकल्याची जबाबदारी. आनी ही जबाबदारी आमी पाळूंक भियेनासतना कसलोच दुबाव दवरिनासतना पूण भावार्थान आनी मोगान आमच्या देशाची, आमच्या गोंय राज्याची उदरगत करूंक
आमच्या गोंय राज्याक आनी आमच्या भारत देशाक जायते बरेपण हाडूंक आमच्या सरकाराक सगळे उमेदवारांक आनी आमकांय एक एकल्याक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हण आमी मागुया. Sateňaši tu greskaj, tu bol deva bapači, dene bapan basajle, utorgovaj tornatle. वेंचणुकेच्या समयार जायतीं मनशां जायते उमेदवार बऱ्या मनान बऱ्या काळजान वावुरतात. पोरजेची उदरगत करूंक तांचो हुस्को आमी पळयता. पूण दुसरे वाटेन वेंचणुकाया समयार घडये जायते वायटूय आमचे मदें आमकां दिश्टी पडटा. जायतो घडये भ्रश्टाचार, दुडवाचे आशेक लागून घडये जायते वायटूय आमचे मदें चलता. जायत्यो फुटींगपणाच्यो मॅनिफेस्टोज, आमी घडयेक क्रिस्तांची पाटलावदारां कशी जायते फावटी बरें करपाचें आमी सोडून दिता. देंवसराच्या ताणणेक लागून वायटाक आमी परतून परतून सांपाडटा. दुडवाची आशेक लागून म्हजेच चिंतून म्हाका बरें मेळ्ळ्यार पुरो असलें चिंतून घडये सगळ्या मनशाचें बरेंपण हांव विसरलो. जेजू, असल्या वायटांतली आमकां निवार. जेजू, आमच्या उमेदवाराची खरीद भाशेन ह्या सगळ्या वायटा विघ्नांतली पयस कर. आमच्या उमेदवाराक असल्या वायटांतली निवार. आमची काळीज आमचें मन उजवाडाय म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. आमच्या मनाक उजवाड दी, काळजांक मोगावा उसोलाय. ओ सोत स्वयंपाकाम गेल्या निरोण तोरी दिगोठाय. देवान आमकां आमच्या गोंय राज्यांत आनी दुसऱ्या राज्यांनी भोव करून 5 स्टेटीन जंय वेंचणुको जावच्यो आसात, देवान आमकां बरें सरकार फावो करूंक, बरें मनीस फावो करूंक, जे सगळे भेदभाव उतरून सगळ्या मनशाची सेवा करता, तसलो सरकार देवान आमकां दिवंक मागुया. तसले उमेदवार देवान आमकां फावो करूंक
कसलोच वेगळोच आर करिनासतना कसल्याच वायट फुडें व्हरोन आसतना पूण नितळ काळजान बऱ्या मनान सगल्या मनशाक अशी पळोवंक आमच्या सरकाराक आमच्या उमेदवाराक आनी आमकांय देवाचो आदार आमी मागतना जो दुस्मान देंवचार आमकां ताळणेन घालता आमकां नाडटा ह्या दुस्मानाक ह्या देंवचाराक जेजू आमची सुरशिलो पयस धांवडाय आनी नितळ मनान नितळ काळजान वेंचणुको आमी वांटो घेवंक आमकां आदार दी म्हण देवा लागीं मागुया. धांवडाय आमच्या दुस्मानांक शांती दिगा सोदांका सगळे नुकसान वाटावच्या बऱ्या मार्गार आमकां घाल. थोड्यो घडयो ओकेपणान आमी सारुया. जे उमेदवारांक आमी वळखता जे उमेदवार येतात त्या वेंचणुकांनी वांटो घेवचे आसात तांकां आमच्या मनांत आमी हाडुया आनी ह्या दिसांनी कितें भाशेन एक म्हयनो उरलो दर एक दीस आमी तांचे पासत मागतले हांव म्हण देवाक ह्या वेळार आमी भास दिवया जेजूक भास दिवया. जे उमेदवारांक आमी वळखता जांची नांवां आमी जाणाव तांकां एक एकल्याक ह्या वेळार जेजूक आमी भेटोवया. जेजून आपले पोतवेन आपल्या आत्म्या उदेशी एक एकल्याक उमेदवारांची काळीज मन आपलें करूंक जो नवो सरकार आमकां मेळटलो हो सरकारूय जेजूच्या हातांत आमी घालुया. आनी आमकां एक एकल्याक ह्या देशाच्या नागरिकां कशी पवित्र सभेची वांगडी कशी जेजूची पाटलावदारां कशी आमकां एक व्हडली जबाबदारी आसा. पयले सुवातेर तांचे पासत मागूंक मागणें करपाची. दुसरे सुवातेर आमचें मत विभाड करिनासतना पयशाक लागून पयशान बोलोवन आमचें मत विकिनासतना पूण बऱ्या मनशाक बऱ्या मनाच्या मनशाक आमचें मत दिवंक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी पाळोवंक आमकांय एक एकल्याक जेजूच्या हातांत ह्या वेळार आमी धरुया.
आमचे लागीं जायते मागचें आसा. आमच्या जिवितांत गरजो म्हणल्यार ती खबरूच जायना. आमची गरज वाडटा. आमच्या जिवितांत दर एक दीस आमी जायते देवा लागीं मागता. ह्या वेळार आमकां कितें जाय, आमच्यो खासक्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. जायते जाण ही कोविड-19 महामारीक लागून कुश्टवतात. थर्ड वेव सुरू जालो आनी ह्या दिसांनी 4,000 केसो जाता आमच्या गोंयांत. ह्या सगल्या आमच्या भयणी भावा पासत आमी मागुया. तांकां देवाच्या पेकोणेचो हात मागुया. बरी भलायकी तांकां आनी आमकां आमी मागुया. आमच्या जिवितांत ज्यो डिफिकल्टीज आसात, खोश्ट आसा, ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी आमी दवरुया. जेजून ह्या उद्रुश्टांतली, ह्या खोश्टांतली आमकां निवारल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. जायते जाणांनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगल्यात. तर ह्या वेळार तांचोय उगडास आमी करुया. आनी ह्या वेळार कांय लोकांच्यो गरजो जेजूच्या पांया सुशी आमी दवरुया. दोग जाणां आपली भुरगीं परिक्षेक बरे भाशेन करूंक देवाचो आदार मागतात. भाव दिनिसाच्या बरेपणा पासत आमी मागुया. चार जाणां भुरग्यांच्या देण्या पासत मागतात. दोग जाण आपल्या पुतांक बरी सर्वीस फावो जावं म्हूण मागतात. आठ जाणांनी आपल्याक पेकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण मागतात. चार जाणां आपल्याक आनी आपल्या फामिलीच्या वांगड्यांक बरोबरी सांगातीन फावो जावंक मागतात. कोण एकलो कोर्ट केस सुटावी जावंक मागतात. भांगार चोरलोलें तें परतून मेळोवन म्हूण मागतात. चार जाणां आपले फामिलीक बरी भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागतात. आपली विजा बेगीन मेळोवंक म्हूण मागतात. आनी सगळी आमची मागणी, आमच्यो गरजो
बापाक उबारताना वेचणुक्यो देवाच्या हातांत घालून दोर एकल्याक उमेदवारांक आमच्या गोंयच्या सरकाराक देवाक उबारून ह्या वेळार जेजू बरोबर ताणेच शिकयलेले मागणे आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची बातकां बोगोस आनी आमकां आतां पडोवन दिवं नाका. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी गायन गावया R35. संस्कारांतल्या मोरत्या संस्थागेन नोमान करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दो नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पोता गोटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सोयवरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवो पुताक ताच्या मुरगोटू काळजा तोणा वंदुया वाका नुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संसार को कालते पोणान मान दिवया सासना सासना आमीन. Wocuja Krista Shantin wocuja Wocuja Krista Shantin wocuja 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 Krista Shantin wocuja Wocuja Krista Shantin wocuja White kotolia boksuja Dusmanak ve maruja Jesucio शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकाडीस मोनान चोलया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया 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 क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया